प्रायवेट युनिवर्सिटी बील आशिल्लें तितूर लँड कितली आसची हे स्पेसिफीक नाशिल्लें. ही लँड 50,000 स्क्वेअर मिटर मिनिमम आसपाक जाय अकॉर्डिंग टू द गायडलायन ऑफ UGC गायडलायन. तितकेच आसा, बाकीचे मायनर आसा. हे युनिवर्सिटी पळय आहाय हेंगेली फीज दे कॅन 50,000 जमीन जेन्ना आज गोंयांत घेवपाक आनी कितली रेट ती खबर ना म्हाका दिली ती. बट टू गेट 50,000 रुपीज ऑफ लँड युनिवर्सिटी कॅपिटेशन फीज विल बी व्हेरी हाय. म्हणजे एक सायडीन कॅपिटेशन ही फीज हाय करप म्हणजे ST OBC विल नॉट देन बी एबल टू अफोर्ड इट से मागीर जनरला भितर घेवप. So all shortcut. There should be a benefit for the Goans. Of course, there is benefit nothing, for the no Goans. benefit coming Job from create this. I'm just saying this why. This is my charge that this amendment is being made to protect and to allow one university at the cost of Goa University to propagate. स्पीकर सर, आम्ही प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीचेर कॉन्ट्र ना. आम्ही मुखेलमंत्र्याच्या विशयाचेर फुल्ली फॉर आहा. पूण कोणाक हाडटा हे इम्पॉर्टंट. हे डिग्री छापून दिवपाचे आहा. जमीन खंय आहा? अश्यो व्हडल्यो व्हडल्यो जमनी हांकां जर दिल्यो गणपताक, गणपत आहा दोन वॉन्टेड. कोणाक हाडटा ते इम्पॉर्टंट. कायदो करता, कायदो करता कोणाक हाडपाक तो इम्पॉर्टंट. स्पीकर सर, हे रियल इस्टेट स्कॅम. आयज तुम्ही पळया, आयज गोंयांत जी आसा बिट्स पिलांनी आसा, कितले गोंयकार आसा ते. IT गोंयांत येयली कितू गोंयकारां थिंगा कितू लोकला जॉब मेळ्ळा. कोणाकूय नाही थिंग ते स्वीपर गार्डन हे होगट स्वीपर आनी ते मनशाक जॉब दिले. हे प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें, विधेयक मानून घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. पास केले मरे करून हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. द गोवा प्रायवेट युनिव्हर्सिटीज अमेंडमेंट विधेयक 2025 मान्य जालें.